नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणकाराचो येवकार. खबर विस्तारान. काँग्रेसीचे आमदार फुट्टा, बीजेपीत वता म्हणटा ती खंय अफवा. वतले जाल्यार 2/3 म्हणल्यार 8 जाण तरी वचूं जाय, ना जाल्यार वता ताका राजिनामो दिवन वेंचणुकेंत दिवचो पडटलो म्हूण विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबोचें राजाव. हॉल्डनचो आमदार कार्लोस म्हणटा आपूण लिस्टांत ना. बीजेपीक आनीक आमदार जाय कित्याक काय म्हूण ताचो प्रस्न. बीजेपीत 5 आमदार येवंक सोदता, पक्ष परवानगी दिना म्हूण उरला. ना जाल्यार बीजेपी सरकाराचो आंकडो 30 वयर वयतलो म्हूण बीजेपी फुडारी सीटी रवी उलयल्लो. ते उपरांत काँग्रेसीचो खंयचो आमदार बीजेपीत वता काय म्हूण राजकीय चर्चा चालू आसा. प्रुडंटान ह्या इश्यूचेर विरोधी पक्ष फुडारी मायकल लोबोक गाठलो. तो म्हणटा ही अफवा, ताणें दिलें तें राजाव अशें. एक्टिविटी चालू आमची कितें, इफ समबडी हॅज टू गो, ही विल रिझायन. ऑफिस ऑफ स्पीकर इज देर, they go there, resign, and they go for a fresh election. 2/3 वयतलो जाल्यार तेका more than 8 MLAs जाय. सो तशें कांयच जावंक ना. Some people are talking about 5 MLAs, some people are talking about 6 MLAs. So nothing like that has happened. And these are all speculation, these are all news which is just being spread, which is actually, we have to add that word called false news which is being spread. हळदोनचो आमदार म्हणटा आपूण लिस्टांत ना. बीजेपीक आनीक आमदारांची गरज कित्याक काय म्हूण ताचो प्रश्न. हांव लिस्टांत ना. So this you can take for guaranteed for sure. I don't know whether I would use the word not invited or not included, but see, there are times when people do these things. Kenna asat te kotat. I can't tell that anyone may or may not go, but definitely I don't see any reason why the BJP should try to increase its numbers when they are comfortable with 20, unless there is instability in the government. Anything instability जाल्यार फकत भितरल्यान तें खबर आसतली. केपेंचो आमदारूय तेच सांगता. आम डिसिजन कितें आमी हांवें न्हू सरकार आमगे काम करता, डॉक्टर प्रमोद सावंत आमगेली काम करता. सो वचपा आनी तितून प्रश्न येना, कित्याक इन अ डेमोक्रेसी देर शूड बी ऑपोजिशन. सो ऑपोजिशन जाय आनी म्हाका दिसता तेंगे 30 तेंगे 25 जाण आहाय आनी तेंगे नंबर जावचे गरज म्हाका दिसना. सो तेजेर कांय विचारूं ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. बेकायदेशीर मसाज पार्लरांचेर कारवायेची मुख्यमंत्र्याची ऑर्द पडटनाच 4 वर्सां जालीं वागातोर चलतल्या होली बासील ट्रेडिशनल सेंटराचेर पुलीस एक्शन. म्हापसा हणजून पुलिसांची एकठांय रेड. एकूय परमिशन नासतना हें सेंटर चलता. येणावळीची नोंद, बाकीच्या नोंदीचो रजिस्टर जप्त केलो. तामिळनाडूचो अलोक राज म्हणटा ताका धरला. पार्लर गोंयकाराचो. बेकायदेशीर मसाज पार्लरांचेर एक्शन घेयात. पुलिसांनी कांयच करूं ना आनी एखादें पार्लर बेकायदेशीर सांपडलें जाल्यार त्या वाठारांतलो PI जबाबदार म्हूण मुख्यमंत्री शिटकावणी दिता थंयच आसा. दुसऱ्या दिसा म्हापसा आनी अंजुण पुलिसांची एक्शन. अंजुण्या फाटल्या 4 वर्सां सावन बेकायदेशीर चलपी बाशील ट्रेडिशनल आयुर्वेदीक मसाज पार्लराचेर रेड. मसाज सेंटर कसलेंच परमिशन नासतना चलता. पुलिसांक थंय वेगवेगळ्या तरेचे मसाज ऑयल मेळ्ळे. एकूय कस्टमर नाशिल्लो. येणावळीची नोंद आशिल्लो बूक आनी येता त्या कस्टमरांची नोंद आशिल्लो रजिस्टर जप्त. पुलिसांनी मसाज सेंटरांतले आलोकराज म्हणटा ते तामिळनाडूच्या तरणाट्याक धरलो. पार्लराचो पात्रांव खंय गोंयकार. Rated, no customer was there. Rates for the massages, various rates are there, and we found also books where how what is the income, so how many customers have come for so many months, so that register also we have seized. So last 4 years he was running this spa without such permissions. Of course the spa owner is a Goan, local Goan. I don't want to tell his name, but there is also agreement between both of them. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे आनी नवसराज साळगांवकार. शिरोडे आनी काणकोणा भाटपाळे एकेच राती बायलांच्या खुनाची प्रकरणां. शिरोड्या थळांत बिराडाक रावपी ओडिशाचो लेबर राजकिशोर नायक म्हणटा ताणें बायल रिटा बदाकियाक गोळो ओंदून मारली. पुलिसांनी ताका धरलो. तेवटेन काणकोणा भाटपाळे शज्जाद खान म्हणटा ताणें बायल रिमा चौधरीच्या खुनाचो यत्न केलो. पुलिसांनी रोखडोच ताकाय उखल्लो.
गोंयांत खून मारामारीची दिसपट्टी प्रकरणां चालूच. शिरोड्या आनी काणकोणा बायलांच्या खुनाचे 2 यत्न. शिरोडा थळांत बिराडाक रावपी ओडिशाचो कामगार राजकिशोर नायकान ताची बायल रिटा बदाकियाचो गळो अंदून खून केलो. खून करून फुजियो. पुलिसांनी ताका फोंड्यां धरलो. ताणें आडनांव बदल्ला काय म्हूण पुलिसांनी चॅक केलें. तो ओडिशाचो नायक. ताका 2.5 वर्सांची चली आसा. आवय सोंपिल्ल्यान आनी बापूय भितर पडिल्ल्यान चलयेक अपना घरांत दवरल्या. राजकिशोराच्या भावाक पुलिसांनी कॉन्टॅक्ट केला. नेटिव्ह ऑफ ओरिसा म्हणल्यार ती जी तेजे कडेन आय डी प्रूफ आमचे कडेन मेळ्ळा, म्हणजे इलेक्शन कार्ड आनी तेजें आधार कार्ड ते थंय रजिस्टर केल्या ओरिसा. आनी ओरिसाच्यानूच तेजे 93 ताका इलेक्शन कार्ड मेळ्ळें. सो तेन्नाच्यान तो नेटिव्ह हे नायकूच म्हणून आहा तेच्या कार्डाचेर. आनी ओरिसा नायक बी म्हणून आसात, नायक आसात ते आसा तेजे कडेन कार्ड. सो तेजे थंयच्यानूच ते इश्यू केल्ले आहा त्या गांवांत. कार्ड थंयच इश्यू केले, दोनी कार्डां थंयच इश्यू जाल्या तेचे. गोंयान काय इश्यू जाल्ले ना. आनी तेजी फॅमिली बी आनी कोण आहा तेका? फॅमिली हांगासर कोण ना. आमी कॉन्टॅक्ट केला तेच्या भावाक बी. आमी तेका आपयतले, व्हेरीफाय करतले. आनी तेका भुरगीं बीन तशी कितें फॅमिली? एक भुरगें आहा तेका 2.5 वर्साचें. सो टायम बेगीन आमी तेका पणजे आपणा घरान दवरता. मागीर तेची फॅमिली येतकूच हँड ओवर करता. ते वटेन काणकोणा भाटपळे एकल्यान बायलेक मारपाचो यत्न केलो. शाजाद खान म्हणटा ताचो बायलेचेर खुनी हल्लो. ताकाय पुलिसांनी रोखडोच उखल्लो. वेळ बरो म्हूण बायलेचो जीव सालवार. गोंय फॉसील इंधन मोठ्या प्रमाणात वापरपी राज्य. इलेक्ट्रीक गाडयो, सौर उर्जा वापरल्यार पर्यावरणाच्या बऱ्याक. पर्यावरण मंत्री काब्राल उलयला. उद्देगीक प्रदूषणाचेर बायोडायवर्सिटी बोर्डाची नजर आसता. मात उद्देग आनी लोकांनी जबाबदारी घेतल्यार पर्यावरण टिकतलें. रिसायकल जायनाशिल्ल्या प्लास्टिकाचेर बंदीचेरूय सरकार खंय सिरियस विचार करता. एनवायरमेंट मिनिस्टर म्हण रिस्पॉन्सिबिलिटी खूब आसता, पूण एकटो हे फुडें वचूंक शकना. तेन्ना आमी सगळ्यांनी जर जबाबदारी घेतली जाल्यार एनवायरमेंट आमी जर आमच्या पुर्वजां कडेन घेतला ते फुडें आमच्या भुरग्यांक दिवपाक आमकां जबाबदारी घेवंक पडटली. सो ह्या निमित्तान म्हाका दिसता क्लियर मेसेज वन अर्थ म्हणून हो जो थीम ह्या वर्साक आसा, हितून भितर हांव वन आनी अर्थ म्हजें अशें जर कन्सिडर केलें जाल्यार आमकां म्हाका दिसता फुडले पिढी खातीर आमी बरो हें गोंय आमचें दवरूंक मेळटलें. डिपेंडींग ऑन द पॉप्युलेशन ऑफ द स्टेट it is derived. And we are the highest consuming state in the country for as far as fossil fuel is concerned. Government of Goa, when I was a power minister, renewable energy, even now Sudhin Babu is taking the mission forward where electrical vehicles to start with, solar 50% subsidy, no other government in the country has given. We have gone ahead and खूपशे grid connectivity power project आमचे गोंयांत झाले आणि आता चालू आसा. So we are not that people are not sensitized. Peopleंक खबर आसा. आनी फॉसील फ्युअल जर आमी कमी करपाक जाय जाल्यार आमी रिन्युएबल एनर्जीचेर फोकस करपाक जाय. खंयचेय सिवरेज प्लांटाक विरोध करपी लोकांची कमिटी करून लोकांक विश्वासान घेवन प्रकल्प फुडें व्हरतले म्हूण काब्राल सांगता. सो म्हजी जबाबदारी आसा हे पयली घातलेली आसा ती लोकांक कॉन्फिडन्साक घेवन लोकांक इनवॉल्व करप. त्या वाठाराचे जे ऑब्जेक्शन हाडटा ते प्लांट नाका म्हणटा पळय तांकांय भितर घालप आनी तांकां कमिटी करप आनी तांकां जबाबदारी दिवप. हांव मिनिस्टर बसलो, सुरेश कॉर्पोरेशन बसले म्हणजे जावचें ना, पीडब्ल्यूडी बसले म्हणजे जावचें ना. लोकांचो जे जाग्यार इनवॉल्वमेंट बरे लोक जे आमचे सुशिक्षीत लोक आसा जे एनवायरमेंटा खातीर कितें करूंक सोदता तांकां इनवॉल्व करप. आज आमी 16% सिवरेज कनेक्ट केल्ल्या गोंयांत नॅशनल एव्हरेज 30चे पावल्ले आसा. प्लास्टीक प्रदूषण आनी रिसायकल जायनाशिल्ल्या पातळ प्लास्टिकांचेर बंदी विशीं मंत्री उलयलो. This time we will focus that this thing stop at least in the state of Goa. 40 micron and above will be encouraged. And that is how we will go forward, and this time we will focus on getting this done because ह्या पयला की खंय तरी डिजिग्नेटेड जायना प्लास्टीक आमच्या मदारांत आनी आमकां त्रास जातले. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. पुरातत्व खात्यान केंद्रीय घर मंत्रालया कडेन उलोवन पुर्तुगेज काळांतले छत्रपतींच्या गोंया कडेन संबंदीत डॉक्युमेंट हाडूंक यत्न करचो. बेतलांत किल्ल्यार शिवरायाच्या गोंय संबंधा विशीं प्रदर्शनाचें उक्तावण करतना मुख्यमंत्री उलयलो. शिवराज्याभिषेक दिसा गोंयभर कार्यावळी. पणजे मिनेजीस ब्रागांजांत शिवराया विशीं 6 पुस्तकांचें विमोचन. मुरगांव हिंदू समाजान चिखले व्हडलो पुतळो बसयलो.
प्रताप गांवकर, संतोष खोर्जुवेकर असतलो म्हणजे कदंबकालीन राजवट असतली ही सगळी इतिहास परत एकदा हाडपाची गरज आसा. फाटलाच शिक्षण मंत्री ह्या नात्यान फाटल्या वर्सा आमी इन्स्ट्रक्शन दिल्या, केन्ना तरी फुडल्या वर्साच्यान अशा पद्दतीन आमच्या सिलेबसात बदल जावपाचो आसा. हिस्ट्री जी पाठ्यपुस्तकां जी लागू जावपाक जाय ती फुडल्या वर्साच्यान निश्चितरित्या अशा पद्दतीचें. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विजन हे सदोदीत स्वयंपूर्णतेच्या वाटेर आशिल्ले. ते जेन्ना नवीन नवीन गड घेताले, नवीन नवीन आपलो प्रांत आपल्याकडे घेताले, तेन्ना त्या प्रांतांतल्या लोकांक स्वयंपूर्णतेकडे व्हरपाचे, म्हणजे शेती आसतली, गोधन आसतले, ह्या सगळ्याकडे स्वयंपूर्णतेकडे वटपाची वाटचाल तेन्नाय करतले. अजून असे कितलेशे डॉक्युमेंट्स जे आसा हे अजूनही पुर्तुगालाक आसा. म्हणजे ऑलरेडी ह्या खात्याक आनी ऑलरेडी मंत्र्याक म्हणजे कळवणे आसा की तांच्यांनी आमच्या MAचे म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेअर्स हांच्या बरोबर संपर्क करून पोर्तुगीजांतल्यान ते सगळे डॉक्युमेंट जे गोंयाक रिलेटेड आसा ते परत एकदा हाडपाची तांच्यांनी फुडाकार घेवचो. हांगासर परत एकदा हाडपाक मंत्री इनिशिएटिव्ह घेतलो. जाय पडलो जाल्यार एकदा पोर्तुगालाकूय त्यांनी वचून येवचो आनी ते डॉक्युमेंट्स परत एकदा गोंय सरकारच्या ताब्यात हाडचे, जेणे करून इतिहासकाराक आसतले किंवा इतिहास संशोधनकाराक आसतले ह्या डॉक्युमेंटाचो खूप बऱ्या पद्धतीचो वापर व जावपाक शकतलो. शिवाजी महाराजांचं पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन आणि गव्हर्नन्स या सब्जेक्टवरती अभ्यास करणारी कितीतरी मुलं आहेत. या खास करून या विषयावरती म्हणजे गव्हर्नन्स आणि पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन हे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात त्या काळी म्हणजे तेवढे प्रगल्भ विचाराने छत्रपती शिवाजी महाराज त्याच्यावरती विचार करत होते आणि त्याच्यावरती पुन्हा रिसर्च होणं गरजेचं होतं. त्याचसाठी आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराज फाउंडेशन चेअर ही एस्टॅब्लिश केलेली आहे. निश्चितरित्या आपण आज पुन्हा प्रकाशित केलेली पुस्तकं ही निश्चितच उपयोगी येईल. ताळगांवच्या तरणाट्याक किडनॅप करपाचे केशींत पणजे पुलिसांनी 5 जाणांक उखल्ले. 2 जाण बिहारचे, एक महाराष्ट्राचो, एक कर्नाटकाचो, एकलो उझबेकिस्तानी. 5 जाणांनी ताळगांवां रावपी दीपक कुमार म्हणटा ताका मध्यान राती घरा कडच्यान किडनॅप केलो आनी कर्नाळे एका फ्लॅटांत दवरलो. घरच्यां कडेन 70 लाखांची खंडणी मागली. दीपक तांचे तावडेंतल्यान सुटून पुलिसे कडेन पावलो. घेव एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. सांग्यार कुशावतीचे देगेर उजगाय मळार प्राचीन हस्तशिल्पांचे दायज वाठारांत चिऱ्याचे खणीची हायकोर्टान स्वेच्छा दखल घेतल्या. खंडपीठान सरकार, ASI आनी राज्य पुराभिलेख खात्याक नोटीस काडल्या. ह्या युनेस्को नोंद दायज वाठारांत बेकायदेशीर चिऱ्यां खण चल्ल्या. खणीक रानां खातें प्रदूषण मंडळाची मान्यताय ना. मिडिया रिपोर्टाची खंडपीठान दखल घेतली. गोवा डेअरीचे संचालक मंडळाची वेंचणूक बेकायदेशीर. चडशा मेंबरांक नोटीस पाविल्लीच ना. वेंचणूक सहकार निबंधकान रद्द करची म्हूण मेंबरांची इन्क्वायरी कमिटी मागता. 2018तल्या स्कॅमाचो कोर्टांत निकाल लागल्या उपरांतच खंय वेंचणूक घेवची. डेअरीक खारांत घालपी संचालकां कडच्यान खंय लॉसाची वसुली करची. 19 जूनाक डेअरीची वेंचणूक थारल्या. त्यो इलेक्शन्स आमच्या दृश्टीन अशें आसा की इलेक्शन लावप ह्या टायमार हें इलिगल आसा. हे आज गोवा डेअरीचे चेअरमन आसात, मेंबर्स आसात आनी वेगवेगळ्या सोसायटीचे चेअरमन आसा. तर त्यांनी सगळ्या सोसायट्यांक खरी म्हणजे नोटीस धाडपाक जाय. जेन्ना इलेक्शन लागता तेन्ना ताणें ती नोटीस लायली ना. ताणें सांगलें की फक्त ही नोटीस बोर्डार ताणें नोटीस लायल्या. तर तेज्या खातीर गोवा डेअरीन खरें जेन्ना इलेक्शन लागता तेन्ना इलेक्शन प्रोग्राम सगळो धाडपाक जाय आशिल्लो, जो ताणें धाडूं ना. बरें, ताणें जो नोटीस दिल्या ती एकाच पेपरार दिल्या. RCSA कडेन आमचे डिमांड केल्ली आसा की ही प्रोसिजर रॉंग आशिल्ल्यान तुमी इलेक्शन प्रोसिजर स्टॉप करची. आनी तेजी स्कॅम्स सगळी आशिल्ली पळय ती 2018 आमी उघडकीस हाडल्या. तांचेर फुडें इन्क्वायरी सुरू जाली. तातूंत हे डायरेक्टर्स आसा पळय ते तातूंत कॉज फॉर द लॉस अशें म्हणून डिक्लेअर जालें. त्या इन्क्वायरीन भितर तेणें दिल्लें आसा की 78 lakhs रुपीज हे जे पळय बोर्ड मेंबर्स आशिल्ले जे हे सगळे डिसिजन घेवपाक कारणीभूत आसा तांकां सगळ्यां कडल्यान वसूल करचे. They cannot reconstitute the board. Earlier board and new board.
टील द फायनल ऑर्डर फ्रॉम द हायकोर्ट कम्स. आनी दुसरें म्हणल्यार ही एक्सपिडायट करपाची हायकोर्टांतली मॅटर आहा तें आनी तांकां डिस्क्वॉलिफिकेशन मागीर सेकंड AGM कंप्लीट करपा तिनी आनी आमकां स्टेटस दाखोवपा बाबा आमी पळय गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेट आहात तेन्ना 6 कोटी लॉस जाल्या 7 कोटी जाल्यात ते आमकां गव्हर्मेंटान फारीक करपाचें आनी बोर्ड काडून न्यू बोर्ड आहा ती दिवपा मागीर इलेक्शन करून. पणजे मळ्यांत हुंवाराचेर उपाय म्हूण थंयचे तळें उसपूक सुरवात केल्या. आमदार बाबुशान कामाची पळोवणी केली. तळ्याचे सोबितीकरण प्रकल्पाचेर बाबूश उलयलो. हो प्रकल्प फाटलीं कितलीं वर्सांच अर्धवट आशिल्लो. मळ्यांत तशेंच पणजे हेर सुवातींनी स्मार्ट सिटी सकयल स्मार्ट रोड तयार जातले म्हूण महापौर रोहित मोन्सरात सांगता. मळ्यात पावसात बुट्टी मारता, बसक्या घरांनी उदक भरता. उपाय म्हूण कितलीं वर्सांच फाटीं थंयचे तळे उसपून सोबितीकरणाचो प्रकल्प सुरू केल्लो. मजगतीं कितलीं वर्सांच तो अर्दवट आशिल्लो. आतां तो परत चालीक लागला. तळ्यांतलो गाळ काडून उदक नितळ करूंक सुरवात जाल्या. Mala area should not be flooded. That is the main objective of having this. The WRD is carrying out the work through the smart city. Okay. So I just came for inspection. During a monsoon, there is always a flooding. Leave monsoon, even without monsoon, when there is a high tide it gets flooded. So we want to assure them there will be no flooding whatsoever in future. स्मार्ट सिटी सकल शारात स्मार्ट रोड प्रकल्पाचे खंय काम चल्ला. Now, for example, look at Panjim. Now, whenever you dig any road in Panjim, you will find water line, sewage line, electricity line, BSNL cables, all under the road. So now the aim of this smart road project, first of all, they'll concrete the roads. Okay? So for the next 10, 15, 20 years, you will not be able to break the road. Now what they're going to do is all the utilities will be shifted. So your water connection will be moved, your water lines will be moved, your electricity lines will move, sewage lines will be moved into the center of the road. They will create one special duct. So there is no more breaking of the road, no more extra digging and all of that. So all the lines will be moved there first. Roads will be concrete, your drains will be done, footpaths will be done, beautification, benches, everything will be put there. And that I believe is how the planning for the city should be done also. Even all the existing roads. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.